सो हांगासर घेवपाक येयला पॉपकॉर्न चीज आणि कॅरमल मिक्स घेवपाची न्ही आं ओके म्हाका कॅरमल खूब आवडटा सो हें आसा अलबुरी आयस्क्रीम आणि हांगासर न्ही ऑफर आसा पळय एक डेटॉल घेतला न्ही आनी एक डेटॉल फ्री आनी 30% ऑफ बरें आहा ऑफ आसा हांगासर आनी हांगासर न्ही सामकी लिक्विड्स बीन आहा हांगासर आं फ्रेशनर आनी बरें आसा वास सामको बरो येता आतांच वास बरो येता हें 3 लिटर हें तो हांगा आसा बासमती रायस 5 kg ये प्राइस दे रहे हैं इसका 37.99 दिरहम 5 kg आहा बासमती सॉरी आनी हांगा ऑयल बीन आसा सगळें आनी हांगा आसा कितें किचन आयटम कितें आसा हांगासर 199 दिरहम म्हणजे 9 पीस आहा सामको बरें आहा बरें हांगा डिस्प्ले केला आनी क्लीन सामकें पळय कितें रे एकटो खाता दी मरे म्हाका हितून कितें घातला एक्स्ट्रा हय एक्स्ट्रा मेळ्ळा आमकां पिशवेन पॉपकॉर्न खाता आसा मे ते आसा फीश मार्केट आनी जस्ट तेजे ऑपोजीट आसा हांगासर वेजिटेबल्स एंड फ्रुट्स ओके आतां वयता आमी हांगासर जस्ट ऑपोजीट आहा ते सो हें आसा वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट सो हांगासर ज्युसीस आहा ज्युसीस आनी हांवें तें पळय पायनएप्पल कट करून दवरला आनी हांगा भाजी बी सामकें फ्रेश आहा हें पळयात हे पुदिनाचे पानां पळय घेतले मोटे मोटे मेथी शेपू सगळें आहा ये पालक है ना ओ पालक है हाँ वो सेम दिख रहा है ये सलाद का होता है ओके ये सलाड बनाने के लिए सलाद हां पालक पळय सारकें फ्रेश आहा पालक कोथंबरी शेपू सगळें आहा तांबडी भाजी पळय आनी मेथी आहा पळय पानां कितले मोटे मोटे आहा पळय हें मेळटा हें सलाड बी यूज करता सलाडाक बी स्वीट कॉर्न बी बेस्ट बिटूट न्ही हे रेडीश हे रे बाबा हांव सांबाळ बिटूट खंय बरें आहा हे पळय ना हेतूनच कळटा पळय कितले फ्रेश आहा टोमॅटोज बीन कांदे पळय कितले मोटे मोटे आनी भेंडी सगळ्यांनी हांगा पॅक करून दवरला आनी चेरी टोमॅटोज लिंबू पळया लेमन कॅरट स्वीट कॉर्न सगळं दवरला हांगा पॅक करून आनी बटाट पळया कितले मोटे मोटे आनी तुमकां दाखयता मशरूम पळया मशरूम सामकें फ्रेश आसा सामकें न्ही डिफरंट एका म्हणटा वायट बटर मशरूम सी आमचे भशेनूच तें पण हें खूब वायट आहा बरें आहा आनी हें आसा सगळें फ्रुट्स चेरी न्ही चेरी दोन टचा स्ट्रॉबेरी पळय कितले मोटे मोटे आहा स्ट्रॉबेरी पळयात सामके मोटे मोटे आनी फ्रेश खंय काळे जावन असो कोंगना कांयच ना न्ही हां हाय This is very big. In India, you not get Very this. sweet. Yeah, no? This is Morocco. Morocco. This You're not coming. Okay. Morocco, Syria, Egyptian. But this was this. This from Egyptian. My This first from time पहिला Morocco. नाही. Yeah, so big. Very sweet. Yeah, no? Very sweet. Very nice. 1 minute. Look. अरे बाबा एक दिता खायचा आमकां टेस्ट करपाक. तू पॉपकॉर्न खा. खरंच हांगचे लोक एकदम बेस्ट हा बरे कॉपरेट करतात. Yeah, my God. First time I'm looking this house, so big one. Look, smell. Yeah. Sweet. Yeah, but yeah, nice it is. It's so big. Yeah, thank you. Nice. Yeah, nice it is. So big one. How much? 40. 40. 800 रुपया तो. This one kid. Morocco. 40 dirham. This from Egyptian 5 dirham. This is 5 dirham. Okay, Egyptian. ते धाकटे आनी 300 gram. 5 dirham. 5 ग्राम. It's not very sweet. ते चड स्वीट नासता ते मातशें आंबट आनी स्वीट हें सारकें स्वीट. चेरीज how much? Very 70. 70 dirham. Argentine. Argentina cherries. हे पळयात. Nice one. Nice one. Yeah.
ओके 70 70. आणि Both हांगा meter. Very sweet. हे ऑरेंजीस न्ही ऑरेंजीस हय दिसता की आतांच झाडांतल्यान काडून हाडला भशेन प्लम्स Plums yellow, plums येलो प्लम्स आणि रेड प्लम्स ये बिल घे आणि ऑरेंजीस शिवनाथाने घेतला एक हे इजिप्शियनचे हा इजिप्शियन हे घेतला एक पळय टेस्ट करून तो हांगासर पळय मँगो आसा काके रुबी हो यमन के आं यमन मँगो आमी मे म्हयन्याक खावया सो आनीक चड काय फुडें वचना कित्याक सेम आसा सगळ्यो भाजयो बीन ओके बरें नीट एंड क्लीन दवरला हे पळयात आनी वॉटरमेलन पळय कितले व्हडले व्हडले आहा ते वॉटरमेलन आनी तुमकां न्ही कट करून सुद्दां मेळटा वॉटरमेलन दाखयता तुमकां सो हांगासर पळय वॉटरमेलन आनी तुमकां कट करून दितात कट करून न्ही तुमकां 19 दिराम आनी हे पळय कितले व्हडले सायज मँगो बीन येयला हांगासर पळय हांगचे न्हू ते यमनचे ते गुड बरें हांगा पळय कितें बरें केलां हे कितें आहे भैया फिग चेस्टनट क्या चेस्टनट चस्नट फर्स्ट टायम पळयला हांवें आनी चेरी टोमॅटोज तेरे वाव बरें पॅक केला कितने कैसा ये चेरी टोमॅटोज 15 दिराम 10 दिराम कुकुम्बर आणि आवाकाडो कुकुम्बर आणि बारीकशे कुकुंबर बीन आसा आणि स्ट्रॉबेरीज बरे अरेंज करून दवरला सिस्टमॅटिकली आणि नीट अँड क्लीन बरें आहा अशें ओपन ना फ्रूट सगळं अशें पॅक करून दवरला वाव हांगा भेंडी वांगी पळयात हे पळय बेल पेपर 2 कलर आसा हांगा म्हाका न्ही पुदिना आवडले कित्याक खबर आहा पुदिना सारके पानां पळय कितले मोठे मोठे एक सुकलेले पान दिसना हांगा पळय ब्रिंजल वरायटी आसा असले म्हाका खूब आवडटा आनी हेय भाजी बरें येता वाव कितें शे चल सो हांगाचे लोक इतले बरे कॉपरेट करता यो म्हणटा भितर व्हिडिओ काडपाक यो म्हणटा पळय आनी कितें जाय बोराचे रास घातला हांगासर हे पळय स्वीट पोटेटो आनी हांगा वरायटी आहा बोरा आनी बेबी कॅरेट तोरा पळय ना थंय आमे मँगो ये कहाँ का है केरी इधर का रुकेला है. लोकल है यहाँ का है लोकल ओके अरे बोर का से आया और ये कहाँ से है बोर इधर का रुकेला है. यहाँ का है लोकल आपको सब आता है आणि स्वीट पोटॅटो 2 आसा हांगा एक व्हाईट आणि एक हे ब्राऊन कलर अच्छा आहे ना एक दिल्या परस आहे बरा खावपाक एक बस दिल्या आमकां टेस्ट करपाक बरा मलक बना रहा आमी इंडियाचे आहे सही आईडी का नाम क्या है एन्जॉय युअर प्रेझेंट लाईफ दिल्या आमकां बरा बहुत स्वीट आहे ना इतले स्वीट आहा चड पिकोवंक ना हे कच्चे आसा आं चड पिकोवंक ना हे कच्चे आसा पण इतले स्वीट आहा आनी हांगा पळय आनी हांगा सगळे ड्राय नट्स पळय शेंगा चल जालें म्हणजे सो आमी ड्राय नट्स बीन न्ही आमी दुसऱ्या कडेन घेतले हांगा घेवचे ना ओके हें आसा वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट तो हांगासर न्ही तुमकां सगळे हें मेळटले स्पायसीस सगळे खजूर डेट्स बीन सगळे हे पळय खजूर पळय हे सगळे खजूर हे हांगा पळय हांगा वरायटी खजूर आसा हे पळय हो एक वरायटी आसा तो एक वरायटी आनी बरें पॅक करून दवरला हे पळय थँक्यू खजूर Get it? No, you don't need. बढ़िया. तो यहाँ से वहाँ तक है फुल सेक्शन. कौन सा बोले इंडिया से. गोवा. गोवा से हम लोग गोवा से. हम लोग लोकल है आप लोग इधर के ये यहाँ के है. हम लोग आए हैं. ये क्या है? दिस इज तहीनी. तहीनी मतलब क्या बोलते हैं सिरप है. सिरप ने तहीनी कैसे खाने का वो? हमूस बनाते ना हमूस में हमूस ये चीज़ें डाल डालते के हैं, हाँ ओके हमूस में. तो क्या बोल रेहान एक मिनट रेहान तहीनी किस चीज़ से बनता है? तहीनी किससे बनता है? तिल
तिल से बनता है हा तिळाचे करता काय हमूचा चटणी रे बऱ्या मेरा दाल तो यहाँ असा शारजा फिश मार्केट आणि व्हेजिटेबल फ्रुट्स मार्केट ओके जे हा तुम्ही दाखयला हांवें बारीक बारीक ओके तो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता सो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात शेअर करात आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या फालच्या व्हिडिओ आता आम्ही वचपाचे आहात एक नेक्स्ट ब्लॉग येतले ओके तो व्हिडिओ आवडलो शेअर करात लाईक करात ओके तर मेळ्या फालच्या व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर